friends, today the hero we are going to talk about is Jethro from the book of Exodus. He appears very few times in the life of Moses, but those were the important phases where Jethro gives new direction in Moses' life. Jethro, also called as Reuel, in the Old Testament was a priest of Midian, of the Kenite clan. He had 7 daughters who took care of his sheep. After running away from Egypt in the desert, Moses meets Jethro's daughters who were chased by the local shepherds, and he rescues them. On hearing this, Jethro invites Moses to his home and soon gives his daughter Zipporah in marriage to Moses. From then on, Moses begins to tend Jethro's sheep, during which we all know Moses encounters God in the burning bush. After the Exodus, when Jethro heard of all the miracles God did for the Jews, he visited the Hebrews and brought with him Moses' wife and son. There he exclaimed to Moses, "I know now that Yahweh is greater than all the gods." And there he officiated at the sacrifice to Yahweh that was attended by Aaron and other elders. By now, Moses had become very powerful and famous, and Jethro gives him useful advice of how to govern. He suggested that Moses appoint able men to assist him in judging his people, thus founding the Hebrew judiciary. Moses invited Jethro to join his newly created nation. Jethro gracefully declines by invoking his obligation to his family and tribe in the land of Midian. What can we learn from the person of Jethro? Jethro's character is surely elegant, sincere, and flawless. He is present only when needed. He speaks only when asked. Everything he does without malice. He never thinks of taking advantage of his position as first counselor to the great leader Moses. That is all for now, but stay tuned to our channel, Diocesan Center for Biblical Apostolate, Goa and Daman, for the next video on the unsung hero, Basilil. So, if you are new to our channel, check out our previous videos and don't forget to like, subscribe and share to spread the good news. God bless us all. Quando noi vediamo uno sbaglio, un difetto, una scivolata in tal fratello o tale sorella, dal solito la prima cosa che facciamo è andare a raccontare agli altri, a chiacchierare. E le chiacchiere chiudono il cuore alla comunità, chiudono l'unità della Chiesa. Il grande chiacchierone è il diavolo, che sempre va dicendo le cose brutte delle altre, perché lui è il bugiardo che cerca di disunire la Chiesa, di allontanare i fratelli e non fare comunità.
Per favore, fratelli e sorelle, facciamo un sforzo per non chiacchierare. Il chiacchieriggio è una peste più brutta del Covid, più brutta. Facciamo uno sforzo. Niente chiacchiere, niente chiacchiere. Saluto i seminaristi del Pontificio Collegio Nordamericano di Roma. सुरुवातीला आम्ही गीत घेऊया A7 पेज नंबर 4 A7. Czarny sporaco surgora poro sforzo sorve sporace bundi sorve a poro su sforze e facciano razzonuia facciamo un bilanzonuia facciamo razzonuia facciamo un razzonuia. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून आपल्या लग्नाच्या दिसाक सेबेस्टियन जॉन आनी लुसिना डिसुजा तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या जुआंव निकलाव फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत आमी भेटयता देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात मादिजा वालीस, नेल्टन गॉयस, आर्कांजा डायस. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांचेय पासत आमी मागुया आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळोगीच रावन देवा मुखार दवरुया.
बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्विस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, जिस्वास आमकां उगडास करता. सुर्गीच्या राज आमी जोडूंक पावतले जाल्यार पयले सुवातेर संवसारान ग्रेसकाय आसा ती आमकां फायद्याक पडची ना, पूण आमी अदीक ह्या संवसारान दुसऱ्यांची सेवा करून दुसऱ्यां खातीर वावरूंक आनी आमी आमकांच खाली करून दुसऱ्यांचें बरेंपण आमी अंतरेकतांव तेन्ना आमकां हें सुर्गीचें राज फावो जातलें. आमच्या जिवितान असलेंच करूंक आज आमकां ह्या मिसांत कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन पयले सुवातेर बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोड्यान विचारून वायट धरून आनी बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो मूळ अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्या वरमरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दीस घाल. जेजूचेर आमी बाबाट दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचो. भावा भयणीनो, आतां आंकवारीची खबर करुया. तांचे विशीं सोम्या म्हाका कांय हुकूम दिवंक ना, पूण त्याच सोम्याचे काकुटीन विस्वासी रावतलो सेवक कसो म्हजें मत सांगता. आतांच्या काळार अडचणी पासत जण एकले आपूण आसा तेच बेसार रावल्यार बरें. तुका पतीन आसा तर तिका सोडूं नाका. तुका पतीन ना तर पतीन घेवंक सोदूं नाका. पूण लोक जासी जाल्यार तुका पातोक जायना आनी एक आंकवार चेडू लोक जायत जाल्यार ताकाय पातोक जायना. पूण लोक जाल्ल्यार आपल्या जिवितान घास पडलोली तांतली तुमकां निवारूंक म्हजी खुशी. भावा भयणीनो, हांव सांगूंक सोदता तें हें वेळ सोंपोवंक पावला. देखून हे फुडें बायलो आसलोल्यांनी ती नासलोले पोरी जियोचे. रडटात तांणी रडो नासलोले पोरी. सुखांत आसात तांणी सुखांत नासलोले पोरी. विकती घेतात तांणी आपणे कडेन कांयच नासलोले पोरी. हे संवसाराच्यो वस्तू वापरतात तांणी त्यो खरेंच वापर नासलोले पोरी जियोचे. कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नपयत जावन वेता. देवाचें उतर हें. देवाचे उतर. आमचो जबाब जावन दी. आयक दुवे चोतराय दोर मोच्या उतरां कान दी. परतून म्हणुया. आयक तुवे चोतराय दोर मोच्या उतरां कान दी. आयक तुवे चोतराय दोर मोच्या उतरां कान दी. तुजो गांव लोक विसर आता. तुज्या बापाचें गोड सोडून ये.
अशें तुजे सुरुपायेक बोलतलो राजा तुजो पती तो ताची सेवा भक्ती कर. जबाब आयक तुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतराक कान दी. अलंकारांनी श्रृंगारलोली येता राजाची धूव. चोल्यो कापडां तिची भांगारान बसलेली मोतयांनी जोरीची राजा सोशी तिका व्हरतात. तिच्या सांगाता कुंवरणीचो हॉर. जबाब आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतराक कान दी. आनंदाचे संतोषाचे उल्हासांनी ताका व्हरता. राजाच्या मंदिरांत कुंवरणी प्रवेश करता. तुज्या पुर्वजाच्या जाग्यार तुका आतां मेळटलो पूत. सगळ्या संवसाराचो अधिकार ताच्या आधीन करतले. जबाब आयक तुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतराक कान दी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sol espora, soy, 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 soy. Soy sol espora, soy sol espora, soy, 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 soy. सोमी म्हणटा कुसाळ जावन उडयो मारात कित्याक मोती ओडली मोसोरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. Soy sol espora, soy sol espora, soy, 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 soy. Soy sol espora, soy sol espora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. आपल्या शिसाचे दोळे लावून जेसून म्हळें, तुमी गरीब ती सुभागी कित्याक देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्यांत ती सुभागी तुमकां देव दादोशी करतलो. तुमी आतां रुदन करतात ती सुभागी कित्याक तुमी आसतल्याक. मनशाच्या पुताक लागून तुमचो द्वेस करतीत, तुमकां सोबेंतलीं भायरायतीत, तुमकां अपमानतीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवाचेर बोगलांटां घालतीत तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसा तुमी कुशाल जावन उडयो मारात कित्याक मोठी व्हडली मोसुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. तर तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशेंच केलें. पूण तुमकां गिरेस्तांक हाय हाय, तर तुमकां बुजवण आतांच मेळ्ळी. आतां दादोशी आसलोल्यांक तुमकां हाय हाय, तर तुमी भुकेतल्याक. आतां आसतोल्या तुमकां हाय हाय, तर तुमी रडटल्यात आनी रुदन करतल्याक. लोक तुमचें बरें उलयत तेन्ना तुमकां हाय हाय. तांच्या पुर्वजांनी फोटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच केलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचे पयलें वाचप आमकां किरीत भाशेन बागयून पावलो कुरीतकारांक बरोवन सांगता. आनी तो म्हणटा संवसाराच्यो वस्तू वापरतात तांणी त्यो खरेंच वापर नासलेल्या परी जिवचें अशें आमचे कडेन घडटा काय. आमी संवसारांत आसतना वस्तू आमकां गरजेच्यो म्हणून आमी वापरता. पूण आधुनीक काळार आमकां सगल्योच वस्तू गरजेच्यो कश्यो जाल्यात. दे हॅव बिकम द नेसेसिटीज ऑफ आवर लायफ. जायते फावटी आमी म्हणटा ज्यो वस्तू नाकात त्यो सुद्दां आमकां गरजेच्यो कश्यो. आमच्या घरांत कितल्योच वस्तू आमी सगल्यो गुंतून दवरता, कितल्योच वस्तू आमी घेता, कितलेच वस्तूंचो आमी वापर करता. आनी आमी समजता ह्यो सगल्यो वस्तू आमकां गरजेच्यो, आमकां त्यो जायो. दे हॅव बिकम द कम्फर्ट एंड लग्जरीज फॉर अस.
जायते पावटी आमी म्हणटा ते लग्जरीज न्हू, दे बिकम द नेसेसिटीज फॉर अस. बाबा भयणी, आज जेसू आमकां उगडास करता, आमी गरीब जावंक गरज. पूण कशें आमी गरीब जातले? पयशे आमचे कडेन ना जाल्यार कांयच परवा ना अशें जेसू म्हणिना. पूण आमचे कडेन आसा तेन्ना आमी ते वस्तूंक अदीक डिटॅच, म्हणजे आमचें मन आनी ध्यान मन आमी ताचेर घालिना, पूण त्यो आमी वस्तू आमकां फावो तेन्ना आमी वापरता आनी दुसऱ्यांक गरज आसा तेन्ना तांकां त्यो आमी दिता. असले मनान आमी करता तेन्ना आमी खरेंच सुभागी, कित्याक देवाचें राज आमचें. आमी जायते फावटी जे कोण आमची भावा भयणां भुकेल्यांत, जी कोण आपल्या कोण ना, जांकां सगळ्यांनी पोरो घातलेलो आसा, तांकां आमी भेट करता, जांचो आमी पोरामूस करता, जांचो आमी सेवा चाकरी करता, तेन्ना आमी खरेंच सर्गीचें राज आमचे मदें हाडूंक वावुरता आनी आमी सुभागीपण जोडटा. पूण आमी जायते फावटी घडीक संवसाराचे वस्तूक लोबदता. वी ट्राय टू सर्च फॉर कम्फर्ट्स, वी ट्राय टू सर्च फॉर बेसीक नेसेसिटीज एंड वी थिंक इट इज नेसेसरी फॉर अस. जायते फावटी घडीक त्यो वस्तू आमकां गरज ना, तरी पूण आमकां दिसता वय म्हाका जाय ही वस्त. देखीक आज आमी म्हणटा मोबायल आसले बगर आमच्यान जायना. येस, बट इट इज नॉट अ गॉड फॉर अस. आमकां जायते फावटी मोबायलूच सगळेंच आमचें जिवीत कशें. मोबायला बिरेत आमच्यान हांगा तें दुसरे सुवातेर वचूंक जायना अशें आमी समजता. वय गरजेचें, कित्याक आमकां दुसऱ्या कडेन उलयतो जाल्यार, दुसऱ्या कडेन आमी संवाद करतले जाल्यार आमकां मोबायलाची गरज. पूण मोबायल आमकां सारको देव कसो करून दवरता तेन्ना ताचेरूच आमचें दान मन लक्ष आसा तेन्ना, आनी देवाक जें देवाचें उतर आसा, देवाच्यो बऱ्यो वस्तू आसात त्यो आमी सोडून दिता तेन्ना आमी सर्गीच्या राजाचे पयस वेता. आमी घडीक आमकां सुभागीपण जें देव आमकां दितलो आसलो तें आमी पयसायता, सोडून दिता. आज परतून आमकां जेजू उगडास करता. ह्या संवसारांत जियेतना ग्रेस्कायेक तुमी लोबदवून राव नाकात. ग्रेस्काय तुमचे लागीं आसात, दुसऱ्यां खातीर त्यो उपयोगाक तुमी वापरच्यो. तुमचे लागीं बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आसात, तुमचे लागीं बरे बरे टॅलंट आसात, बरे बरे तुमकां देवान गूण दिल्यात, दुसऱ्यांचे खातीर तुमी वापरचे. तुमकां देवान बरे गूण दिल्या दुसऱ्यांची सेवा करूंक, बरें तुमकां उतर दुसऱ्यांक दिवंक तुमकां देवान ते तुमकां देण्यांनी भरल्यात जाल्यार दुसऱ्यां खातीर तुमी ह्यो वस्तू वापरात. तेन्नाच की सर्गीचें राज आमचे मदें येतलें आनी आमी खरेंच सर्गीच्या राजान सुभागी म्हूण वेतलीं. आमी जायते फावटी हेंच करूंक फाटीं सरता. चालते वस्तू आनी आमकां चडशें आमचें ध्यान मन आमचे ग्रेस्कायेचेर वेता. जायते फावटी ध्यान मन आमचे पयशांचेर वेता, आमचे ग्रेस्कायेचेर वेता. बाबा भयणीनो, चालते वस्तू आमच्या जिवितांत करूंक वावरुया. दुसऱ्यांचें बरेंपण हाडूंक, दुसऱ्यां खातीर वावरूंक, दुसऱ्यांक बरें उतर दिवंक, दुसऱ्यांक एक आमुर्को हांसो दिवंक, दुसऱ्यां खातीर आमी उदीक आनी उदीक बरें चिंतूंक आनी तांचे खातीर मागूंक. हेंच आज करूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. बेटरने वेडार गीत घेवया. C19, पेज नंबर 36. C19. सुका फुलां कोशां काटे समगेरे जिणे वाटे आठां बापा बेटो तुका उड्या आनी सोऱ्या वांगडा हेजे आमी समोर पिताव ते तूं मानून घे म्हूण म्हाका मागोड्याच्या मासा रोगतान भिजलून तुगे दोयालपणा हेजे आमी समोर पिताव ते तूं मानून घे म्हूण म्हाका मागोड्याच्या मासा रोगतान भिजलून तुगे दोयालपणा सगळीं सपनां गुबीचीत नाही जामगेली जिणे खिणा आठां बापा भेटूंक तुका उड्या आनी सोऱ्या वांगडा मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेत आमचे नाके पवित्र बेच्या देवाक सर्वेस पदवी मानून घेवं.
देवा आमच्या बापा, तुझे खोरे भक्तीचे आनी शांतीची जोर. देवा आमच्या बापा, तूं खोरे भक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कोर. आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक देवकारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर काडेन सर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरुमताव जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगुट्टाव तीर बरवशान ताचें मोहिमेवंत येण्याक कोंत्रेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार मला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. अशा पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुडपोर गोटुया. Gesù meno, Gesù cibo zara, Gesù noviane toro, Gesù meno, Gesù cibo zara, Gesù noviane toro. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली, देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर चोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची विविधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्यून सुसे, भाग्यून धर्मदुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमचे चुकलोल्यांक बोगसूंक आनी सुभागीपण जोडूंक जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगलीं खतखत्यान ह्या वेळार आमी म्हणुया. आमच्या बापा सगळीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें उतरेकता तर आमकां तुशी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. ताका फटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसगा आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता हे सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणे मोगाळाची सू मोगाळाचे तूं भोव पवित्र संस्कारान तुंबो पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत हांव मानतां. सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजाक तूं म्हज्या काळजाक आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता. आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून हे दीस वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. कुमन्या वेडार गीत घेवया D15 पेज नंबर 55. D15. जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे सोमी जशें उदक तुज्या दिव्या वळदिसलेशे योत्राक चलूं वळुबेचे तुज्या दिव्या वळदिसलेचे योत्राक चलूं वळुबेचे तुझे बगल मागना जिवी नावळ जेजू आनी पदवी तुझे बगल मागना जिवी नावळ जेजू आनी पदवी मिठाव जेजू पूर्ण कारसान तेला मोठी तेला भिडे कातोलो रुकाकालो बिगोळलो गुळीसानो कातोलो रुकाकालो बिगोळलो गुळीसानो तुझे बगल मागना जिवी नावळ जेजू आनी पदवी तुझे बगल मागना जिवी नावळ जेजू आनी पदवी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचे अमोडीक मास रगत घेवन ह्या भोव व्हडत्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोड काडूंक आनी सासणाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उत्सुन्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वरद कर. नोवेनाचे मागणे. शाश्वत आदाराची माई शाश्वत आदाराची माई पळे म्हाका पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांयां लागीं तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता तुजेर दवरता सगलो म्हजो विश्वास. सगलो म्हजो विश्वास. एक आकुतीचे माई एक आपुटीचे माई चुरचुरे कोर म्हजे चुचुरे कोर म्हजे हांव आयकोतां हांव आयकोतां सगल्यांनी तुका सगल्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आसऱ्या आनी आसऱ्यानी बोरवाश्या बोरवाश्या पातक्याच्या पातक्याच्या जा तर जातो म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या जो येता आनी आपल्याकूच पेटयता तुका तुजो सासनाचो चाकोर कसो हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलोय देखून म्हाका ताचे काकुती हो विश्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासनाच्या साल्वसावांची खोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजती हांव जैत व्हरता. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी पेट तुका केल्यार तुजेर पात येवं पूण भियेता पातकाचे ताळणे तुजो आदार मागोना जायन आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तर व्हरतो उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रातून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं अदीक करून हेमकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराची माई निर्वी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवा. आमेन. शाश्वत आदाराचे माई तुज्या मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. उस्त्र्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आमच्या पापी खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माई तुज्या भुरग्यापासून विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. उस्त्र्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आमच्या पापी खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माई तुज्या भुरग्यापासून विनंती कर. नमानवरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. उस्त्र्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आमच्या पापी खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मरे आदार दी अदृश्टाक सांपडलोल्या मजत कर अस्कोत काळजांची माग पोरचे पासून जा शरातीन देवाच्या मुणयाऱ्याची विनोद कर सगल्या देवाक भेटयल्ल्या उस्त्र्यां पासून फावो कर तुजो आदार सगल्या जे मागता तुजो सासनाचो आलाशिरो. तुका केले आमचो आसरो हे सायबिणी ए सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या ओजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो बोगूक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणीचो
तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. किरीत भाशेन सगळ्या पिडेवंतां पासत ह्या वेळार मागुया भोव करून जे कोण कोविड-19 हे पिडेक सांपडलेले आसात तांचे पासत, तशेंच दुसरे तरेची दुयेंसां कोमॉर्बीड दुयेंसां जांकां जाल्लीं आसात तांकां सगल्यांक सायबीण मायच्या मजतीन देवाच्या हातान घालुया. आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोमया म्हजे मागणें आयक आनी म्हजें दोतोर तुजेशी पावो. सोमया आसूं तुमचें सवें आनी तुमच्या आत्म्या सवें. प्रार्थना तुका सोमया देवा, ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी ओन्नूनबुंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासना. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर्पद्वेदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवू आनी सदां खाल तोगू. आमेन. जगात आमची आदारी तूं, सगळ्यांक आमकां दूर सांबाळूं. बेसांगाल की दुर्गोराब्या संकोश्टांतली सदांच निवार. बेसांगाल की दुर्गोराब्या संकोश्टांतली निवार. कुर्बे बोरीत सायबिणी आमी तुजी उस्कोल भुरगीं. गोठाय दिगे माये आमकां तुमच्या दिरान सांबाळ सदांच. कुर्बे बोरीत सायबिणी आमी तुजी उस्कोल भुरगीं. गोठाय दिगे माये आमकां तुमच्या दिरान सांबाळ सदांच.